अग्रवाल फोर्ट जी जेल आसा ते जेलीन म्युझियम आसा संग्रहालय आसा ते बार ओपन जाल्ले आसा आनी ही संतापजनक गोष्ट आसा। आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान दिले, त्यागले, घरदार त्यागले, सगळे केले आणि हुतात्मे जाले आणि हे सगळे घडटना हो फोर्ट आग्वाद इतिहासीक जेल जावन आसा। कित्याक गोवा मुक्ती लढ्यात जे सुटके झुजारी चडशे त्या जेलीन आशिल्ले आणि जेलीन रावन जेलीचे एक इम्पॉर्टंट आशिल्ले इतिहासीक जेल असले कारणान आता कितें घडला कात घडला आमकां खबर ना, पूण सर्टनली पर आमचो भाव थंय पावले कारणान तेणें पळयलें बाबा जेलीन बार ओपन जाल्ले आसा, हो म्युझियम आसा, संग्रहालय आसा आनी हें घडूंक जायना। इतली वायट गोष्ट घडटा आनी सरकारान नदरे येना, जो सरकाराक खबर ना, बरोबर दिसना। आमचो डिमांड आसा, आमी स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे संघटने मार्फत आनी स्वातंत्र्य मागता हे ताबडतोब बार बंद जावंक जाय। हो इतिहासीक प्लेस आसा, हांगा घडूंक जायना आनी एन्ना टायम पिडीक लोकांक कितें दाखोवंक शकता हे सरकार खबर ना। हांव मागता गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत तशेंच टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हे ड्रेसिंग आसा आनी ताबडतोब हे बार बंद करचे आनी हेणी फुडें जी आमची स्थळां आसा स्वातंत्र्य सैनिकांनी जपून दवरल्या, जी गव्हर्मेंट जपता असले जाग्यांनी बारां रेस्टॉरंटां ओपन जावची न्ही आनी लोकांक वायट दिशा दाखोवची न्ही। आनी हे सगळे घडटना ताणें निदान हे स्वातंत्र्य सैनीक हयात ना तांचे तरी मनां एक भावना दवरपाची, आमी बाबा घडटले कितें करूं शकता आनी कितें करतले हे फुडें पिढी कितें पळयतले। हे गोंय आमचें आसा, ज्या लोकांनी इतले वर्सां झगडून हे गोंय स्वतंत्र मेळून दिल्लें आसा, हांकां आमी सदी नमन करपाक जाय। हे करतना तेंची हित जपून हे बार ताबडतोब बंद करचे अशें म्हजें डिमांड आसा आनी हांव मागता सरकार करतलो म्हणून। बार बंद जायना जाल्यार तुमगेली कितें आसतलें? समज बार बंद जाना, आमी एक सरकाराक थोडे दिसाचो अल्टिमेशन दिता, जायना जाल्यार आमी सत्याग्रह थंय बसतले, कित्याक सत्याग्रह करून स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय मुक्त केल्लें आसा। एनाय टायम बार बंद करपाक आमी सगळे वचून थंय बसतले।